प्रधानमंत्री मोदीन गोंया सयत सगळे देशभर गोहत्या बंदी कायदो लावचो म्हण हिंदू जनजागृती समितीन मागला। आयतारा कायसू सिद्धेश्वर देवळाच्या सभाघरात समितीची सभा जाली। गुजरातचो मुख्यमंत्री आसतना मोदीन थंय गोहत्या बंदी हाडिल्ली, तशी आतां ताणें ती देशभर लागू करची, धर्मांतर बंदी कायदोय हाडचो म्हण समितीचे फुडारी उलयले। मोदी सरकार सत्तेर आयले उपरांत गोहत्या बंदी आनी धर्मांतर बंदी कायद्या खातीर धर्मीक संघटनांचे वेगवेगळे पावंड्यार सध्या यत्न जावंक लागल्यात। गोंयांतूय गोहत्या आनी धर्मांतर बंदी मोहीम मूळ धरता। कायसुवा सिद्धेश्वर देवळाचे सभाघरांत हिंदू जनजागृती समितीन आयतारा हे विशय घेवन सभा घेतली। महाराष्ट्र सरकारान हालींच गोहत्ये आड महाराष्ट्र एनिमल प्रिझर्वेशन बिल राष्ट्रपतीक मान्यतायेक धाडला। गोंयांतय गोरक्षा कायदो जाय म्हूण हिंदू जागृती समिती धरून गोरक्षा अभियान आनी त्या वाठारांत वावुरपी बाकीच्यो संघटना मागतात। श्री नरेंद्र मोदीजी हे ज्यावेळी गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी गुजरातमध्ये गोहत्या बंदी कायदा आणला। आज श्री नरेंद्र मोदीजी आपल्या भारत देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि आम्हा सर्वांना आज या सभेच्या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांच्या वतीने माननीय पंतप्रधानांकडे मागणी करतो, गोव्यासह सबंध भारत राष्ट्रामध्ये त्यांनी गोहत्याबंदी कायदा लागू करावा आणि गोमातेचं रक्षण करावं। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। जीसीएच्या अध्यक्षपदाचो ताबो सध्या दोतोर शेखर साळकारान घेतला। अध्यक्ष बाळू फडके शेनवारा सावन अनिश्चित रजेर गेला। बाळू म्हणटा ताका खंय बीसीसीआयची खूब कामां आसात म्हण साळकाराक कार्यकारी अध्यक्ष केला। ताणें राजिनामो दिल्लो ना। दोतोर साळकारान जीसीएची नवी टीम बुधवार मेरेन जाहीर करून काम सुरू करपाचें थारायलां। अध्यक्षपद सोडचें म्हण बाळूचेर जीसीएंतल्यान आनी एसएजींतल्यानय फाटलो कांय तेंप दबाव येतालो। जीसीएच्या अध्यक्षपदाचो ताबो ह्या ना त्या निमतान निमणे दोतोर शेखर साळकारा कडेन आयलो। जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेन शेनवारा अध्यक्षपदाचो ताबो काडून दोतोर साळकारा कडेन दिलो। जीसीएचे बसकेत बाळून ही घोषणा केली आणि आपणेच उत्तराधिकारी म्हूण दोतोर शेखर साळकाराचे नाव घेतले। दोतोर साळकर कामाकूय लागलो। बाळू stood up and he said that he is going on a long leave and to hand over the charge to me. So which I took immediately, then I continued the meeting. But actually सगळे जे setting आसा म्हणजे टीम कितें आसतली म्हजी, that I will declare maybe on Tuesday or Wednesday depending on म्हणजे finalize करपा जाय म्हाका plan of action सगळी finalize करून maybe Tuesday or Wednesday I will come back to you. प्रुडंटान हे गजालीचेर बाळूक विचारले। तो म्हणटा साळकर फक्त कार्यकारी अध्यक्ष, आपणे अजून राजिनामो दिल्लो ना। काय कामां आशिल्ल्यान खंय तो बरेच दिसांचे अनिश्चित रजेर चल्लो। acting president. He's acting president. I am gone on leave. लिव्हेचेर गेला। तुम्ही केन्ना अजून तुम्ही ऑफिशियली अजून हे करूंक ना न्ही? No, I have told officially that तेका जाता acting president म्हणून चार्ज दिला हांवें। केन्ना पर्यंत तुम्ही लिव्हेर आतां? That depends on my assignment. क्रिकेट तिकेट स्कॅमान पेंडसे आयोगान बाळूचेर ठपको दवरिल्ल्यान एसएजीन बाळू अध्यक्ष आशिल्ले जीसीएक नोटीस दिल्ली। जीसीएच्या कारभाराची सरकारी चौकशी चलताली। बाळूचेरूय अध्यक्षपद सोडपाक दबाव येतालो। एसएजीन जीसीएची मान्यताय काडपाक कायदेशीर हालचाली सुरू केल्ल्यो। जीसीएतले अंतर्गत आणि सरकाराच्या दबावाक लागून बाळू सध्या जीसीएच्या कारभारांतल्यान अलिप्त रावला म्हूण जीसीएची सुत्रां ऑफ कॅमेरा उलयतात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।